आसा सेंट अँड ब्लूमिंग बर्ड्स। हांव येता चवथीच्या वर्गात शिकता। माझ्या काणयेचें नाव आसा भाटकाराचो पूत। एका गावात शामराव नावाचो एक भाटकार रावतालो। ताचे घरकान्नेन खूब वर्सां पयलीं ह्या संवसाराचो निरोप घेतिल्लो। देखून भुरग्यांची जापसालदारकी भाटकाराचेर पडिल्ली। भाटकाराक एक 10 वर्सांचो चलो आनी एक 12 वर्सांची चली आशिल्ली। भाटकार पयशांनी पेजाद आशिल्ल्यान ताचे गुण्यार शिजताले। जायत्यो वावराडी आनी मनाय ताच्या घरान तशेंच कुळागरांत काम करताले। पूण भाटकाराक आवाळो दिवन कुवाळो सोदपाची वायट संवय आशिल्ली। जसो तेलकारूय रडटा आनी नाल्कारूय रडटा तशी ताची गत आशिल्ली। हे सगळें करता आसतना तो ताच्या भुरग्यांक बरी संवय लावंक पावलो ना। भुरगीं आपणाक जाय तशी वागतालीं। तांकां बरें कितें वायट कितें कांयच खबर नाशिल्लें। नितळसाण तर तांचे जिणेंत खूब पयसची गजाल आशिल्ली। तोंड सामकें धुवप ना, हात धुयनासतना खावप, वेळार न्हावप ना, फक्त आयल्या दिसा भायली खाण खावप। घरचें जेवण भाजी भाकरी तर तांकां दोळ्या मुखारच नाका आशिल्लें। भाटकारागेर एक धूप करपी वावराडी येताली। तिच्या बरोबर तिचो पुतूय भाटकारागेर येतालो। वावराडेचो पूत सामको गुणेस्त आशिल्लो। तो आपलें काम आपुणूच करतालो। सकाळी फुडें उठून तोंड धुवप, हात धुवन खावप, भायरसून आयल्यार बरें साबणान हात पाय धुवप, ताचें न्हावप धुवप तर सदांचेच आशिल्लें। आंगणांतल्यान खेळ खेळिल्ल्यार ताच्या हाता पांयाचो बरो व्यायाम जाल्ल्यान तो निरोगी आशिल्लो। तो सदांच घरचें जेवण जेवन ताची रोग प्रतिकार शक्ती बरी आशिल्ली। केन्ना केन्ना तो भाटकाराच्या पुताक बऱ्या संवय विशीं म्हत्व सांगतालो। पूण भाटकाराचो पूत ताचें म्हणणें काना मनार घेयनाशिल्लो। अचकी तर एक दीस ह्या संवसारांत एक असो विशाणू आयलो सामकी लोकांच्या पांया पोंदची जमीन ना करून उडोवं सारको। नितळसाण आनी जाची रोग प्रतिकार शक्ती घट असल्या लोकांकडे ह्या विशाणूची सामकी दुस्मानकाय। पूण जो कोण आपल्या भलायकेची बरे तरेन जतनाय घेयनासलो ह्या मनशाकडे ह्या विशाणूची घट्ट इश्टगड आशिल्ली। जरी भाटकाराचो एक हात दुदाक आनी एक हात दह्यात आशिल्लो तरी ह्या रोगाच्या विशाणून तागेर पयले आफोणे आयले। भाटकाराच्या पुताक नितळसाण कितें म्हणटा तें खबर नाशिल्ल्यान ताका परतून परतून हात धुवप आडेचे जाताले। तशेंच सदांच भायली खाण खावन ताची रोग प्रतिकार शक्ती बरी नाशिल्ली। हाचो सगळो परिणाम ताच्या भलायकेर पडलो आनी तो दुयेंत जालो। भाटकाराक कितें करप कांयच समजना जालें। भाटकार घरान धूप करपी वावराडेच्या गळगळ्या आयलो। कितें तरी उपाय करून म्हाज्या पुताक घट्टमूट कर। वावराडेन भाटकाराक धीर दिलो आनी सगळ्यान पयलीं ताच्या पुताक बरो न्हावन धुवन निवळ केलो। बरो गरम गरम पेजयेचो नीस दिलो पिवपाक, काडो करून दिलो आनी बेस बरें घरचें रांदून वाडलें। आनी भाटकाराचो पूत थोड्या दिसांनी ह्या दुयेंतींतल्यान बरो जालो। हें पळोवन भाटकाराच्या खोशयेक शिम्मेर उरली ना। आनी दुसऱ्या वाटेन भाटकाराच्या पुताक आपणाली चूक जाणवली। ताणें सोपूत घेतलो, आज पासून हांव म्हाज्या भलायकेची बरे तरेन जतनाय घेतलो, न्हावन धुवन निवळ रावतलो, घरचें बरें जेयतलो। ताणें आपणाल्या कानाक पिवळ घालून म्हळें, भलायकी दवरुया नितळ, नाजाल्यार रोग काडटलो पितळ। म्हाज्या काणये वयल्यान तुमकां एक कळ्ळें आसतलें, भलायकी नितळ दवरुपाक नितळसाण खूब गरजेचें। तुमी सुद्दां तशेंच करा। घरा रावन आपल्या भलायकेची बरे तरेन जतनाय घेया। नमस्कार।